वेंचणुकेचो पावस सुरू जालो म्हणटकीच भायर सरपी बेबो अशें म्हणीत अमित पालेकरान थेट मनोज परबाचेर टिका केल्या। जर तर आमदार फुटले जाल्यार आपूण तांच्या दारांत वचून बसतलो अशें उलोवपी मनोज परब आतां फुटीर आमदारांच्या घरा भायर कित्याक बसना? पावरान नाशिल्ल्या विरोधी आमदारान केल्ल्या कामाचेर तुमी आवाज उठयतात, मागीर सरकार जी कामां करिना ती तुमी कित्याक मुखार हाडनात अशें म्हणीत अमित पालेकरान मनोज परबाक उजरावन काडलो। तर हो मनोज परब जाणें ह्यो सिंहगर्जना केल्ल्यो की काँग्रेसचे आमदार जर फुटून वचत जाल्यार आपूण तांच्या दारान बसतलो, मायकल लोबोच्या आपूण दारान बसतलो, कशें वता तें पळया म्हणून। आज तो ह्या खंयच्याच आमदारांच्या दारान बसना। तो चिमला येवन बॉब मारता, रुडॉल्फाच्या दारान बस मरे वचून, मायकलाच्या दारान बस मरे वचून। तूं काँग्रेस आमदारांच्या दारान वचून बस जे फुटून बीजेपीन गेल्या, तूं बीजेपीच्या आमदारांच्या दारान वचून बस जांच्या गांवांतय इलिगॅलिटीज चल्ल्या। आज इतलें व्हडलें उलयता, परिस्थिती अशी आसा की मांडुरांतल्या ताज्या MLAच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या 2 पंचायतींक हायकोर्टान फायन घालो। कारण कितें? बेसीक ऑफ MRF मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी तयार करपाक शकना म्हणून हायकोर्टान ताका फायन घालो। जर एक आमदार आसून ताज्याच पंचायतीन ज्याचे तो दुसऱ्या बद्दल उलयता तांच्याच पंचायतींची जर तो काळजी घेवपाक शकना जाल्यार दुसऱ्यांक ज्ञान कित्याक दिता? तुवें पळयला ताका रुलींग MLAच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून उलोवप, सरकाराचेर टिका करता आसतना पळयल्या तुवें ताका, CMाचेर टिका करता आसतना पळयल्या, खंयच्याच जे मिनिस्टर कितें करता ताचेर टिका करता आसतना पळयला। तो सोदून काडटा, ओपोजिशन MLA जे आवाज काडटा, अरे तूं जेन्ना जर जबाबदार आसा गोंया खातीर, गोंयच्या लोकांक खातीर आनी गोंय फुडें व्हरपा खातीर जर तूं गजाली करता की आपूण गोंयकाराचो उद्धार करपाक जाय, फुडें सरपाक जाय म्हणून, फुडें वचपाक जाय म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता तुवें पयलीं कळपाक जाय गजाली ज्यो सरकार करना आनी त्यो कशा तरेन तुमी वेगळो बदल हाडपाक शकता ताजे बद्दल उलोवपाक जाय, ना की ओपोजिशन MLA जे पावरान नासतानाय आपल्या लोकां खातीर कामां करता तांच्या फाटीक तुमी लागता। हाजो अर्थ कितें? यू आर नथींग बट अ फंडेड। इलेक्शन लागीं आयली की तो बेबो, पावस पडलो की बेबो उठटा पळय, तसो तो इलेक्शनाचो पावस सुरू जालो की हो परब, मनोज परब म्हणटा तो बेबो तयार जाता।